30 बुधवार जुलैची 2 तारीख 2025. पहिले मसप उत्पत्ती पुस्तकांतले मसप अध्याय 21 वोळ 5 आणि वोळ 8 तावन 20 ए पर्यंत. इजाक जल्मताना अब्रामाची प्राय 100 वर्सां. भुरगो वाडलो आनी आवयचो पानो ताणें सोडलो. इजाकान पानो सोडलो त्या दिसा अब्राहमान व्हड एक जेवण दिलें. एक दीस इजिप्तकारनी हागरा उदेशी अब्राहमाक जल्मल्लो पूत इश्मायल साराच्या पुता इजाका संगी खेळतालो. सारान हें देखलें आनी अब्राहमाक तिणें म्हळें, हे साकरणीक आनी तिच्या पुताक भायर घाल. हे साकरणीच्या पुताक म्हज्या पुता सोवें दायजोसो वांटो मेळोंक नजो. हीं उतरां आयकून अब्राहमाक कठीण दूख भोगली, कित्याक इस्माएली ताचो पूत आसलो. पूण देवान अब्राहमाक म्हळें, तुज्या पुताक आनी साकरणीक लागून तूं दुखेस्त जायनाका. सारा कितें सांगता तें आयक, कित्याक हांवें भासयिल्ली संतत इजाका उदेशी तुका मेळटली. साकरणीच्या पुताची संतती एक व्हड राष्ट्र जायशें करतलो, कित्याक तोय तुजो पूत. दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें अब्राहमान खाणाची बुती आनी उदकान भरिल्ली सामड्याची पोती हागराक दिली आनी भुरग्याक तिच्या खांद्यार दवरून तिका धाडली. ती गेली आनी बेरशेबाच्या अरण्यांत भोंवूंक लागली. उदक काबर जातस तिणें भुरग्याक एका झाडा मुल्यान दवरलो आनी सुमार 1 फर्लांग पयस वचून ती बसली. आपणायतल्याक ती म्हणाली, म्हज्या भुरग्यान म्हज्या दोळ्या मुखार मरचें पळोवंक म्हज्यान सोंसूंक जायना. थंय ती बसून आसतना भुरग्यान व्हडल्यान रडूंक सुरू केलें. भुरग्याचें रडणें देवान आयकलें आनी देवदूतान हागराक उलो करून विचारलें, कितें जालें हागर? भियेनाका. भुरग्याचें रडणें देवान आयकलां. उठ, भुरग्याक उखल आनी ताका शाबीत सांबाळ, कित्याक ताची संतत हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. देवान तिचे दोळे उक्ते केले आनी तिणें उदकाची एक झर पळयली. थंय वचून तिणें उदक हाडलें आनी भुरग्याक पिवंक दिलें. देव त्या भुरग्या सवय आसलो आनी तो वाडलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 34 7-8, 10-11 आनी 12-13. श्लोक. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरां आकंतांतलो ताका निवारलो. ताच्या सेवकां भोवती वेडो घाल, सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखता, सांबाळटा. श्लोक. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. देव भक्तांनो, सर्वेस्पराची स्तुती करा. ताची स्तुती करतल्यांक कांयच उणें ना. तरण्या सिंहाक पर्यान उपास काडूंक पडटा, पूण देवाची सेवा करतल्यांक कांयच उणें जावचें ना. श्लोक. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. येया भुरग्यानो, म्हजें आयका. हांव तुमकां सर्वेस्पराची भय भक्ती शिकयतां. लांब आवक तुमी आशेतात वे? जायत्या वर्सांच्या सुखी जिवनाक तुमी अत्रेकतात वे? श्लोक. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. ताचे सगळे रचनेंत प्रथम फळां आमी जावच्याक ताचे स्वंत खुशेन सताच्या उतरां मारिफात बापान आमकां रचल्यात. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 8 वोळ 28-34 पर्यंत. उपरांत तो पेले तडीक उतरून गादारेन घरांच्या गावाक पावलो. थंय देवसार लागल्ले 2 जण समाधींत भायर सरून ताचे मुखार आयले.
ते इतले भिरांकूळ आशिल्ले की ते वाटेन वचूंक कोणूच धैर्य घेनातलो. आनी ते बोब मान म्हणाले, जेजू, देवाच्या पुता, आमचे खबरेक तूं कित्याक आयलाय? थारायिल्ल्या वेळा आदींच तूं आमकां दगदूंक आयलाय कितें? थंयच लागसर सबार दुकरांचो एक हिंड सरतालो. देवसार जेजू लागीं अशें परतूंक लागले, हांगा तावन तूं आमकां भायर धांवडायताय जाल्यार आमकां त्या दुकराच्या हिंडांत धाड. जेजून तांकां म्हळें, वसा. तक्षण ते भायर सरून दुकरां थंय प्रवेश जाले आनी सगळो हिंड धांवन वचून कडश्या वयल्यान सरोवराक उडोवन उदकांत बुडोवन मेलो. तितल्यार दुकराचे सरोपी पडले आनी शारांत वचून ही सगळी गजाल आनी प्रत्येक जावन देवसार लागल्ल्यांक कितें घडलें तें सगळें थंय तांणी सांगलें. हें आयकून शहराचो सक्कड लोक जेजूक मेळोंक भायर सर आयलो आनी ताका पळयतच तांच्या गांवांतलो ताणें वसा जाय म्हणून तांचे लागीं परतूंक लागलो. देवाचें उतर हें, वाकणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. हर एक मनीस स्वतंत्र आनी हो स्वतंत्र देवाच्या मोगापासून वापरूंक प्रयत्न करचे आमचें कर्तव्य. सर्वेस्पर देव हर एकल्याचो समान रितीन मोग करता आनी आमची स्वतंत्रता ओपून घेता. पूण मनीस मात्र ताका दिल्लो स्वतंत्र स्वार्था खातीर उपयोग करता आनी तो संवसाराचे बुलवणेक वळख जाता आनी देवा तावन पयस वता. आयचे सुवार्थेन आयकल्ले प्रमाणे देवसार लागले दोग मनीस जेजू मुखार खाल जातात आनी देवसाराचे हातीन तावन सुटका जोडचे खातीर जेजूची कुमोक विचारतात. ते दोग मनीस तांचो स्वातंत्र्य जेजूक समर्पितात आनी देवसाराच्या हातांत तावन सुटका जोडून घेतात. पापा फ्रांसीस म्हणटा, देवसाराच्या गुलामपणांतावन सुटका दिवचे खातीर जेजू ह्या संवसारी आयलो. देखून वंचन, क्रोध, हगें, मोसोर म्हणल्या देवसाराच्या जाळांतावन सुटका घेजे तर हाचे विरोध आमी सदांच जागृत रावचे. क्रिस्ता थंय स्वातंत्र्य जावन रावूंक आनी ताचो मोग आमच्या काळजांत वाळाशें कर म्हणून आमी मागया.